मिसाची सुरवातेक सगळी उभी राहून गायन गाऊया. देवाचे वेदी सोरी A8 पान 4 A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरी आवेला उशागायचो रोज म्हाका दितोल्या. देवाचे विश्वास दवरून हांवेता देवाची नांव घेता. तुजो उजवाड मोचिला तूं विश्वासी म्हूण घडोय. तुज्या ओजी दोंगराची होईल म्हाका वाटाकूय. देवाची वेदी सोरी हांवेता उशागायचो रोज म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांवेता देवाची हांवेता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. ही मिसाची भेट आमी भेटयता. सावियो पेरेरा ताचो जल्माचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच दोमिंगोस रॉड्रिगीस आनी रुजारिया मार्कीस हांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागता. आनी एनसिया फेर्नांडीस आनी तेरेजा लुईस हांचोय जल्माचो दीस देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. अमराल वाडो ह्या वाड्यांत रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. फातिमा रॉड्रिगीस, आना फ्रांसिस्का फेर्नांडीस, सिएना पेरेरा, लॉयल रॉड्रिग्स, बेरल जॉर्ज कॅजिटन दा कोस्ता, ब्रायन फेर्नांडीस, अविनाश पिशेत, आल्फ्रेड पेरेरा, बेनेडिक्ट पेरेरा आनी आंकवार मारेची भेट ह्या कुटुंबाक आयज एंथनी तॉरिस, बेर्ता बता मोंतेरो, एन्सेल एस्ट्रोसियो, फ्लोरियान फेर्नांडीस, विलियम डिसूजा, जुजे फाल्कांव, रेमी आफोन्सो आनी रोनी डिसूजा देवान ह्याय कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे रितीन फावो ती बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपविदा देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासोल बागेवो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतो सोम्या काकूतो क्रिस्ता काकूतो क्रिस्ता काकूतो सोम्या काकूतो सोम्या काकूतो. प्रार्थया. सर्वेस्पोरा आमचे देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी सासवट सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. माकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आवय बाराबोर 7 भावांक कैदी केले. समूद आदवारता तें दुकरांचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरमोन मारून राजा तांकां बोल करतालो. आवय खरेपणी तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिजो उगडास करूंक फावो आशिल्ली, कारण एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण तिणें पळयलें आनी देवाचेर तेबलोल्या बोरव्याशान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें. खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जोण एकल्याक ती गोठाय दिताली. उंच भावनांनी भरून ओस्त्र्यांच्या मधूर उतरांक तिणें दादल्यांचें बोळ मेलयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या कुशवांत कशे रिगले तें हांवूच नोकलो. हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरूंक नात. तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना. मनशाक जोल्म दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो प्रितुमेचो रोचणार आपले काकलुटीन तुमचो स्वास आनी जीव कात्रेन परतून दितलो, कित्याक तुमी ताच्या कायद्या पासत तुमचो जीव सोडून दितात. ती असल्या नेटान उलयली देखून आंत्योक आपणाक ती किकोंत करता म्हूण समजलो, कित्याक ती उतरां ताका ओकमानाची शीं दिसलीं. आनी सगळ्या वोन ल्हान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो. आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार ताका आपूण गिरेस्त आनी कुशाल करतलो म्हूण ताणें बेश्टे उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन बासायलें. इतलेंच न्हय, ताका आपलो इश्ट करतलो आनी व्हडली जुट्टी दितलो म्हूण ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची परवाच करूंक ना. देखून राजान ताचे आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपलें जिवीत वांचावंक बूद दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें. तो परतून मागतालो म्हूण राजाक फटयलो. आपल्या पुताक समजावंक ती तयार जाली. ताचेर ओडोप घालून आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो म्हणून, म्हज्या पुता म्हजे चुचुरे कोर. 9 म्हयने म्हज्या कुशवांत हांवें तुका सांबाळ्ळो आनी 3 वर्सां पर्यान म्हज्या दुदान तुका पोसलो. आनी तूं पावल्याय ते पिरायेर पर्यान हांवें तुजें उदारपसण केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावोसोर सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं मागतां, स्वर्गार आनी पृथ्वीर नदर मार. तांतूं आसा तितलें पळय. कांयच नासलेलें तांतलें देवान तें केलें म्हूण जाणो जा. आनी अशेंच आख्खें मनशाकूल जल्मा येता. ह्या फाशीदाराक भिवू नाका, पूण तुंय तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखय आनी काकळुटीच्या दिसा तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेलचे खातीर कुशेन मरण घे. तिणें उलोवन सोंपयतांच तरण्याटान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावतात? राजाच्या हुकुमाक हांव पालो दिवचो ना. मोइजेसा उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली सुमूर्त हांव पाळटां.
आनी तूं हेब्रेवांचेर सगले तरेचें वायट हाडलां तो तूं खरेपणी देवाच्या हातांतलो सुटचोच नाय. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें मुखामोल बघून सोरेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सोगली मुरिया. तुजें मुखामोल बघून सोरेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सोरेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनोनेक कान दी. म्हज्या ओंटांचेर फोट ना लोबाडी ना. जबाब. तुज्या मुखामोल बघून सोरेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. समृद्धीची वाट हांवें दवरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोट दवरल्यात. म्हजीं पावलां हालूंक नात. हो पळय हांव आसां. तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. जबाब. तुजें मुखामोल बघून सोरेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. तुज्या दोलांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपोय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोल बघूंक पावतलों. आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब. तुजें मुखामोल बघून सोरेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. उद्गार. Sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, 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 zoy, zoy. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, sorvesvorak, zoy, zoy, sorvesvorak, 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 zoy, zoy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Tumche sove asu. Luca pormoni Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Moima tuka sovya. जेजून शिसांक एक वपार सांगली. कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची वेगीच दाखोवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी. कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हळें, हांव परतून येसर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोडटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हांवें आमचेर रात चलयलोलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जोडेकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें. पयल्यान येवन म्हळें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांन आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास, बऱ्या चाकरा. इल्लेशे वस्तून तूं विस्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हळें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांन आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हळें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनी एकल्यान येवन म्हळें, दोनया, तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालान घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली.
तो तूं खोर मनीस तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नुस्त्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तर तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कलंतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, आचे कडचो हो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया ताचे लागीं 10 नाणे आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळें दितलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तें काण घेतलें. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मनाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुजालेचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आयकला ती वपार आमी दुसरे शुभ वर्तमानान मातशी दुसरे भाशेन बरयलोली आमी आयकत आहां. 10 नाणे हो वेपार करूंक दिलोलो नाणो तो एक जावं वो जायते जावन नाणे. 3 भासाचे मनीस आसात. एकलो जाय तो ताचो फोल्ड काडटा, दुसरो सुमाराचो फोल्ड काडटा, तिसरो लिपोवन दवरता, म्हणजे कांयच ना, नो इफेक्ट. ही वपार आमकां उगडास करता देवान आमकां देण्यांनी भरल्यांत. आनी देवान तर आमकां देण्यांनी भरल्यांत हे ताचे फुकट देणे आमकां. पूण ही देवान आमकां देणी दिल्यांत जाल्यार ताच्या वावरा पासत ती वापरूंक. तरेकवार देणी, कोण वाजयतलो, कोण तियात्र करतली, कोण वाचप करतली, सेवा करतली गांवांत, वेगवेगळी देणी देवान दिल्यांत ती आमकां. प्लस ही देवान आमकां दिलोली देणी दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर आमी वापरपाची गरज आसा. आनी जितले फावटी आमी ती वापरता तितले फावटी आमकां आनिकूय थोडे फावटी आमी म्हणटा ओ तें सगळें तीच करतात. इगोजेन पासून न्हू, PPCन आसतली आनी कितें आसतली तीच करतात. कित्याक लागून तीच करतात? थोडे फावटी दुसरी फुडें सरच ना, दुसऱ्यांक देवान देणी दिवंक ना, दिल्यांत. आपणाचे गूण सदांच घरा कडेन पुरून दवरलेल्या भाशेन. पूण दुसरी भावां भयणी आसा थोडे फावटी गूण पासून ना तांकां, पूण मिसवळ जावन दुसरोय भाव ते करूंक शकतात. कित्याक आमी म्हणटा एवेलेबिलिटी, आपणाचे काळजां मनांतावून देवाक दिवपाचें तांकां आसा. त्यो आमचे लागीं हें मागतायच. आमचे लागीं व्हडली देणी ना जायत आमचे लागीं, पूण जें कितें आमी आमचे लागीं आसा तें पवित्र सुबेच्या वावरा पासत आनी जेजूची शिकवण फुडें व्हरचे पासत ती आमी वेव्हारांत घालची आसा. ही चिंतना मनांत दवरून हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवया. बेठोदेक आमी गायन गावया. C 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां सुखानी सोरा केले
उदकाच्या देव्यावरी आमकां तुज्या गेलोका उर्साचे तुजे वरी जेजू मनशाक म्हज्या बाबा भयणांनूय आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून दिव. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूची नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय वारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव जिव्या वावरतां ताचें पुनर्जीवनपण बुरगोडटाव थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक वतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Provide, 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 all barato sorvis votu, sorganis of salvoia, lucia voi vova, o sorgi, luga soi Solvis voragina vi, edata cazon, usorgi, tu caso बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमोवपाची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jezu amigo udogara, ani egalci plepietao, ti plebavi tu voi vomare sol, ami tu ce moron por gotao. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पित हांव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो दवरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे शाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन दोन दुतांनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचें नोतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुमे जेजू क्रिस्तांत वे तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमची सगळीं आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्योच्या वेळार गायन गावुया टी 27
मुझा देवा तू सोर बोरो 561 D27 page 61 मुझा देवा तू सोर बोरो Rosnar mozo doni koro Soglia karza ismo dulzo Ave soda oru babo Neva tuja
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्या निसर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार मागणे सामिगेलीक. सामिगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणान नडून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जळपतात. आमेन. भोव भाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरोवासो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्याकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्त भितर चोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. तायल्याचे झोय तरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचे जिवीत. सदांकाल आदार दितले माई, आमचे पासत विनोती कर. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुजी माई मारीच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बुदोरलें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिची उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, काडल्यांत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्यांक गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालेवन मागता. कश्ट दूख उस्के कोती विगणां सोकेस्तां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओचोणयांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोश्टिकायेन सगळें सुसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक, सरकारी राजकारबाऱ्यांक जाणाबाई आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायदेशी आमकां आयकून घे. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत जियेशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायदेशी आमकां आयकून घे. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी परमणी आपापलो बीस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबा तेंच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयसो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायदेशी आमकां आयक.
आमच्या काळजा मनांतली मागणी देवा फुड्यान दवरुया. Mari Bodici Citrata, Tu vorrai adoriami, Sascoltata mai, Oream Kapaya Lahi, Tu Ceving Barlo Todos golub duce, mai tu casetave, duce vingi parlo tuso, orum duce su tu cazzo, orso todos golub duce. Tu casetave. बावरतांचे मागणे या आदाराची माई तू ग्रेस सुशुदार देवाची सोर देणी तू आमकां वांठाय आमा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांत तू आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे तारण चडूंक आदार दी एकूच आमी भियेत हांव ताणल्यांच्या वेडार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माई. आतां आमी सर्वय सोमुया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिची सक्तीवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वपून दिवया. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेश्वर चेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भागीवंती मरी देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमची पासत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंत माई क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया सुमे जेजू क्रिस्तांत वेत मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सुरवणीचो फळ सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडे वंत पासत मागुया. सुम्या जेजू कुडीचे असोक्तायेन कश्टतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलोल्या आत्म्याक ओप दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन वेगीं तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमची सांगात आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सोवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन. मेमोरारे उगडास दोर बो कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माई म्हजी तुजे सोरशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. नोमान नोमान मारी टी 30 आणि 7 पान 219 T 37 पेज 219.